Page 132, I-26. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, प्राचीत काळ जेजू वरवीं बापाचो मोग आनी काकलूत आमकां उक्ती कोत्ता. हो मोग समारंभूंक आनी खोळावंक आमी एकठांय जाल्या. जेजू उदेशी आमी सगलीं बापाच्यो पूत धुवो जाल्यांत. हें देणें आमी सदां जिवें सांबाळूंक, जेजू सांगता तें आयकूंक आनी वेव्हारांत घालूंक गरजेचें. देव बापान आमकां जेजू ताचो एकलोच पूत दिला म्हूण ह्या देण्या पासत दिनवासुया. आनी हें देणें आमी होगडायना जावंक, पूण तें जेजू सांगता तें आयकून पाळून आनी सांबाळूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, प्राचीत काळाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या. तिचे वरवीं आमचें आत्मीक जिवीक सुदारचें कर. तुज्या उतरान आमकां पोस. संवसारी वस्तूंनी मीत मर्याद सांबाळून सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेसान लोकांक लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायल पोरशे आयक. तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव
तुमकां देश दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां आज नेम आनी कायदे शिकयता तांकां सोत्रायेन शीत दियात. हें जाणो जायात जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयता ते सर्वेस्पर देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेता त्या देशांत ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटलीं. हे नेमा कायद्याची खबर आयकून तीं म्हणटलीं आनी खंयचोच लोक ह्या व्हडत्या लोकां इतलो शाणो आनी जाणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या व्हडत्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत. आनी आज तुमच्या मुखार जी हांव समूर्त घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या व्हडत्या लोकांक आसतीत. पूण सुत्रायेन रावात. तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कळीत करात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. जबाब. सर्वेस्पराची वखाणी कर जेरुसलेम. उतून म्हणया. सर्वेस्पराची वखाणी कर जेरुसलेम. सर्वेस्पराची वखाणी कर जेरुसलेम. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडांबे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सोदव केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वखाणी कर जेरुसलेम. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुटसुटीत ताचो शब्द परगट जाता. धव्या कापसा वरी तो हिम धाडटा. गोबरा सारको कोरव्यांचो तो उपास घालता. जबाब. सर्वेस्पराची वखाणी कर जेरुसलेम. जॅकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सर्वेस्पराची वखाणी कर जेरुसलेम. उद्गाराक उबी रावया. तुजें उतर सोमिया आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोबे आसा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, समूत व प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय पूण शांती पावोवंक आयला. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोंपो पर्यंत घडूंक जायत तितले घडल्या शिवाय समुदायांतले एक अक्षर व एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जोर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गींच्या राज्यांत सोगले भितर ल्हान म्हूण लेखतले. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, तांकां स्वर्गींच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. कितले कायदे आमच्या जिवितांत ते आनी पाळूंक जाय. धर्माचे आनी कायदे आसात ते कितले म्हूण कठीण. कायदे पाळूंक सदांच सोंपें न्हय, पूण ते आसात कित्याक ते पाळल्यार
सगल्यांचें बरेंपण जाता. आपूण समूट भायर उडोवंक न्हय, पूण ती शार्ती पावूंक आयला म्हूण दोंगरावेलें प्रवचन सुरू करतना जेजू शिकयता. समूट म्हणल्यार पवित्र पुस्तकाची पयलीं 5 पुस्तकां. जेजूक आयकतलो तो लोक समजतालो. ताका समूटेचें पडून वचूंक ना, कारण तो आमचे समूटेचे शिकोवपी आसात तांचे भाशेन शिकयना. पूण जेजून तांकां समूर्तीची सारकी शिकवण दीत. मनशाच्या बरेपणा खातीर तिचो सारको वापर करूंक दाखयता. आयच्या पयल्या वाचपांत मोइजेस जो बासायलेल्या देसांत वेचचो ना, इस्रायल प्रजेक कायदे पाळूंक आग्रो दिता. देवान दिलोल्या कायद्यांचो पोत्तून मोइजेस तांकां उगडास कोत्ता. कायदे गरजेचे, मागीर ते जावं देसाचे वो धर्माचे. तांकां फावो तें मोल दिवया. मनशाच्या बरेपणा खातीर आसलेल्या कायद्या आड वेचचें न्हय. संकश्ट आनी अडचणी मदें आमच्यान सर्गींचें राज अणभवंक शकता. सांत फ्रांसिस्क शावेरान आपल्या जिवितांत तशेंच सगळे तरेन अणभवलें. जे किकोंत कोत्ताले, जे आपल्या वाद्याचे आसलोले, जे आपले चिंताले, जाणी देवाचें उतर परगट करून मदत करच्या आसतना ताका त्रास दिताले. चीन देशांत शुभ वर्तमान परगट करूंक ताचें सोपन आसलें, पूण हें साकार जावंक ना. तरी पूण ताणें आपलें निराशीपण जेजूच्या हातान घातलें. आमच्याय जिवितांत जेन्ना आमचें सोपन साकार जायना तेन्ना आमी निराशी जावंक शकता. आमी हे निराशीपणाक लागून जायते पावटी देवातावन पयस वेता. हें घडटा तेन्ना सांत फ्रांसीस शावेराची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून गरज. तर आयज सदांच सांत फ्रांसिस्क भाशेन आमच्याय जिवितांत दूख व सूख येता तेन्ना आमी सदांच जेजूक चिटकून रावंक तयार जावंक म्हूण दर एकल्या पासत ही कृपा मागुया. सोर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 45 C 41. Kalis tuche, eria
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. कोणवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मोयपासान मानून घे. तुजो गूट समोरुबूंक एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांक सगळ्या विघ्नांतली वाटाय हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोंडवण दितना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुसार आनी पुरो जीवपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसार
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. आमच्या गोराब्यान जी मेल्यांत तांचो उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माई सांगाती, तिचे पोती बागियोन झुजे, बागियोन दोन दुता आनी सोरकाली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक आमकां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काटाळेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी आनी पोरवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो खोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 51.
D9. आनी जेजू जो आमच्या काळजांत आसा, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत, ताका आमी आजीर जावया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी ताका अदीक आनी अदीक भितरल्यान आजीर जाता.
आमची कुडींत मनांत ओतम्यान येता आनी आमची सगळीं चिंतनां भावना आसात ती आपणाचेर ओडून काडटा, पूण भितर तो आसा म्हणटो ताचो उपकार अदीक आनी अदीक आमकां अणभवूंक मेळटा. जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान आपलें चिंतलें ना, पूण दुसऱ्यांक तो पावलो, दुसऱ्यांक तो मदत करूंक आशेतालो, कित्याक तांचे बरोबर जेजू आसा, पूण ती आजून ताका वळखना. तांचो परामर्श कोत्तालो तो, कित्याक जेजू तांचे भितर आसा म्हणून जेजूचो तो परामर्श कोत्तालो. हे वतीन आमी सॅक्रिफायस करूंक जाय, पूण हें अशें घडचें ना आमचे वस्तुंगी. जेजूक जितली आमी चिटकोन रावतल्या तितलो जेजू जसो ताणें आमचो मोग केला तेच भाशेन आमी ताका एकवटोन तो आमचे सरशी दुसऱ्यांचो मोग करतलो. आनी हें सगळें घडोवन येवच्याक आमचें जिवीत सगळें जेजूच्या ताब्यांत करुया. की दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें दितलें. तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रार्थुया. विस्वाशी देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां पोसलाय, ताचे वरवीं आमची पातकां आनी चुकी बोगस आनी आमकां पवित्र करून तुज्यो बासावण्यो जोडूंक पुट्टेपणी तयार जावंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसात. 12 मार्चाचे म्हणजे निमाण्या दिसा ह्या वर्साच्या नयनाच्या दिसाच्या आमी 399 वर्सां ताची संभ्रमता. म्हणजे सायबाक, सांत इनासाक, सांत तेरेजा अविलाची, फिलीप नेरी आनी इजिदोर माद्रिदचो हांकां 5 जाणांक सांतपण मेळ्ळेलें 12 मार्चाचे 1622 वर्सा 1622. म्हणटून 399 वर्सां बगतात. म्हणून आतां कितें जाता, सुरवात जाता 400 वर्सांची. आतां ह्या वर्सा आमी खूब ताचे पासत कोत्तेल्या, ताची म्हणल्यार तूं अदीक खोलायन वळख दितल्या तुमकां, आनी बाकीचे कार्यक्रम ह्या वर्सा आसतले. आतां आयज थान कशी मिसां आसात, ह्या उपरांत 8ची मीस आसा आनी सांगे 4:30. फाल्यां आनी परवां हे भाशेन मिसांची मांडावळ 6 ते इंग्लीश भाशेन 7, 8 आनी 4:30. निमाण्या दिसा सगळीं मिसां म्हणल्यार तूं पोरबेची कशी जातली, व्हडली मीस म्हणजे व्हडलें मीस कशें. त्या दिसा 9:30चे मीस ना म्हणून पुरसांव, ना म्हणून पेज. ह्या वर्सा तो कार्यक्रम आमी सदांच घेतालो तो कॅन्सल केलेलो आसा, तर ह्या वर्सा आसचें ना. तुमकां तर मिसां दिवंक जाय जाल्यार भायर तुमच्यान मिसां दिवंक जाता, आनी ती मिसां ज्या दिसा तुमकां हांगसर आमी म्हणूंक जाय ती आमी म्हणटा. हें जाणा जायात की मिसांक एकूच चिंतेसां आमच्यान घेवंक जाता, पूण तुमची जी मागणी आसा ती आमच्यान घेवंक जाता. ही मिसां मागीर म्हणटले आमचे पाद्री, तर हे भाशेन आमी ती मिसां तुमचे पासत म्हणटा. 17 मार्चाचे 8चे मिसार आमी फादर वास्को दे रेगो हाच्या ओतम्या पासून मागतल्या. 16 वर्सां ताणें हांगसर वावर केलेलो आसा, रेक्तोर कसो भरपूर काम केलेलें आसा, आनी ही सगळीं ग्रंथां ताणें भाशांतर केलेलीं आसात. तर देवाक कारकां दिवच्याक ताच्या जिविता पासत आनी ताका फुडें देवान सुरकेचें सूख फावो करच्याक आमी ताचे पासत मीस दवरलेलें आसा. तर 17 8 वरांचेर बिशपपुरान आसतले.
तुमकां तर कुमसाराक वचोंक जाय मिसा आदी आनी मिसा उपरांत तुमच्यान वचोंक जाता आमी बसलेले आहा थंयसर देव बरें करूं उबे रावन आतां ह्या मिसान वांटो घे आशिर्वाद घेयात सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शाबेराक मागणें भाग्यवंत फ्रांसिस्क शाबेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सुंतसान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखणटांव. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 245 U 31.